ओके आणि भाव म्हजो हालींच पिड्यार जालो एक्सपायर जालो आनी तुमकां एंट्री नाही आहे म्हणटा. बाकीच्या ऑफिसांनी तुमकां तू कोण रे तू काय म्हणटा चलोंक हय. लाग हांगालो म्हणटा अशें हय, म्हणटा. अशें. हे पळय हे तो आतां पॉपकॉर्न विकता सारकें हे मरे पॉपकॉर्न हय देवा म्हाज्या चुरचुऱ्या बाबड्याचे. बाबा तुजो म्हणटा तूं पॅरलायज आसा हय तेजे मेडिकलाचे बीन कशें कितें जाता. सिद्धार्थ बाब हांव तुका ही मदत दिवंक सोदता. ओके ही मदत तूं तुजे कडेन दवरची आनी तुजे ते सगळे हांवें घेतलेले आसा. हे गायज वेलकम बॅक टू अनादर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुमी? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आनी आयज आमच्या मुखार न्हू एक असो भुरगो आसा गॉड सेंड एंजल. कितें म्हणूंक सोदता बाबा तो? तुजें नांव कितें पयलीं सांग म्हाका. म्हाजें नांव सिद्धार्थ दिलीप नायक. सिद्धार्थ दिलीप नायक नायक. नायक बरें नायक का नायर? नायक सिद्धार्थ दिलीप नायक. सिद्धार्थ दिलीप नायक. आयज आमच्या मुखार आसा सिद्धार्थ दिलीप नायक. आनी तूं खंयचो रे बाब? हांव रावता बिचोले. बिचोले रावता. ओके सो आतां सरवणा. तूं बिचोले रावता. तुज्या फॅमिलीन कोण कोण आसा? फॅमिलीन मम्मी मम्मी पप्पा ओके आणि भाव म्हजो हालींच पिड्यार जालो एक्सपायर जालो आनी आतां कमोवपी हांवूच न्हू. ओके कमोवपी आनी- आतां तूंच आसा. हय सो आनी आई बीन कितें करता तुजी? आई बी आसता घरा कडेन. ओके एकटी आसता घरा कडेन. आनी हय. बाबा? बाबा आसता तो पॅरलायज न्हू. Paralyzed आमची सगळ्या गोंयकारांक विचारता आमची घरान परिस्थिती येवन पळोवया कितकी कठीण आहा ती. आनी लोक हांकां आतां खंय पणजेन एग्जिबिशन बी बोलता न्हू लोक हांकां कांयच जाणिना हे कितें चल्लां हे तुमी घाटयांक शॉपां दिता आनी गोंयकारांक तुमी हे केले मारले. गोंयकारांक शॉपां दिया न्हू. सो हांव तो सांगता म्हूण तुमी रागाय जावं नाका, नाका. ना. तुमी पयलीं गोंयकारांक शॉपां दिया. सिद्धार्थ कितें म्हणटा जाणा की तो म्हणटा आपूण म्हणटा एक गोंयकार नीज गोंयकार आनी आमकां म्हणटा गोंयकारांक म्हणटा हांगासर स्टॉलां ना म्हणटा. आनी स्टॉलां जे घाटी मामा हांगासर येवन गोंयान राज्य करता आयज तेंचे कडेन 4-4, 3-3, 5-5 स्टॉलां आसा. सारकें सिद्धार्थ कितें म्हणूंक हय सोदता ते तूं? 5-5 स्टॉलां. सिद्धार्थ तुमकां म्हणूंक सोदता की ही लायफ इतली कठीण आहा पळय तो आपूण न्हू तुमकां न्हू एक्सप्लेन करूंक सोदता की तेज्या लायफान ही ट्रॅजेडी अशी कितें आनी कशी कितें घडली पळय ती. सारकें सिद्धार्थ बाबा हय. कितें म्हणूंक सोदता ते रॉंग हय. सोदता. ना सारकें. ओके सो सिद्धार्थ म्हाका एक सांग तूं कितें म्हणून विकता हांगासर? आतां हांव सद्या आतां लायो विकता न्हू. लायो विकता म्हणजे हय. पॉपकॉर्न विकता तो हय सारकें? हय ओके आनी सद्या हांव घरा कडेन फायलीचें मिशीनू आहा म्हाजे कडेन. हय तेंची कांय ऑर्डरी कांयच मेळना. कसली मशीन? मिशीन ऑफिस फायली करता ते. ती मशीन तुजे कडेन आसा? हय ओके ऑफिस फायल करता तसली तुजे कडेन मशीन घरा कडेन आसा हय पूण तुका ऑर्डरी येयना म्हणटा तूं. ऑर्डरी येयना. ओके सो तुका ऑर्डरी येयल्ल्यो जाय हय सारकें? हय सो बरें सरकाराक हांव हेच मागता की आमच्या असल्या भुरग्यांक सपोर्ट करपाचो आनी हेल्प करपाचो. सो तो सरकारा कडेन एक विनंती करता की तेजे जे मशीन आसा घरा कडेन फायली छापपाचे तेका थोडे भरपूर प्रमाणांत न्हू तेका ऑर्डरी दिवच्यो न्हू. ऑर्डरी दिवपाची. सो तो म्हणटा कितें आपणाक कोणाचे पयशे नाका म्हणटा. आपूण म्हणटा खुदच्या पांयाचेर उबो रावंक सोदता आपणाक फक्त मदत करा म्हणटा. हय सारकें सिद्धार्थ कितें हय. म्हणटा तें? सिद्धार्थ बाब हय म्हाका एक सांग ही तुजी लायफाची जर्नी जी आसा खबर आसा तूं आतां इतलो स्ट्रगल करता लायफान. हय ओके तुजी आई म्हणटा तूं घरान आसता हावज वायफ ती. हावजवायफ. बाबा तुजो म्हणजे तुजो डॅडी पॅरलायज जाल्लो आसा. हय. भाव तुजो एक आमच्या आयज मुखार ना सोडून गेल्लो आसा हे संवसारान ना. संवसारान ना. आनी तूं आपणाच्या आवय बापाय खातीर इतलो फुडें सरोन तूं आतां बिचोलसून हांगा येवन हय. हांगासर तूं लायो विकता. फॉर हय. एग्जाम्पल तूं पॉपकॉर्न विकता. सामकें मरे कितें म्हणटा तें? हय कशें कितें तुजें संवसार कसो कितें चलता? ते न्हू हेज्या पयलीं तूं कितें करी काम? हेज्या पयलीं हांव आई म्हणटा तूं भोंवता घरा कडेन कित्याक भोंवता तुका जेवण बी खंय जेवता तूं खंय ना. हांव हॉटेलान वचून जेवता ना आई म्हणटा अशी भाजी. हा तशी म्हणटा. हय. आतां तूं कितें जेवला? आतां हांव नुस्त्याचें जेवला. खंय जेवला रे? ते कॅन्टिनान जेवला? कॅन्टिनान जेवला. जेवला. हय आनी सिद्धार्थ म्हाका एक सांग
तू लग्न जाला कितें जाला तू लग्न मी काय ना न्हू काय ना तू एकटोच आहा एकुलतो एक तू एकटोच हा आणि एकुलतो एक हय आणि तुझ्या वांगडा आनी कोण ना ना सामकें हय सो म्हाका एक सांग तू हेज्या पयलीं कितें करी आतां तू लावयो हांगा विकता पॉपकॉर्न विकता हेज्या हय. पयलीं तू कितें म्हणून आता दिवाळीचो सिजन येता तुमकां खबर आमी पेंटींग करता पणट्यो हाडटा आनी पेंटींग करता त्यो विकता ते विकता आनी चवथी कडेन बीन तशेंच चवथी कडेन आनीक अगरबत्ती मागीर हे कितें कितें विकता न्हू अगरबत्ती धूप अगरबत्ती तू हे सगळें विकता सो तू हय. घरा कडल्यान विकता काय तू भोंवन असो मार्केटींग कसो विकता भोंवन विकचें पडटा न्हू तुजे कडेन शॉप नासलेल्या कारणान तुका चार चौगां मदीं वयचो पडटा भोंवपाक हय 4 चौगां मदीं वयचो पडटा तेन्नाच वर्क जाता न्हू तेन्नाच तू कितें तरी पोटा खातीर जोडूं शकता पोटा खातीर जोडूंक शकता आनी बाकीच्या ऑफिसांनी कितें म्हणटा तुमकां एंट्री नाही ये म्हणटा बाकीच्या ऑफिसांनी तुमकां तू कोण रे तू काय म्हणटा चलोंक लाग हांगालो म्हणटा अशें हय म्हणटा अशें आनी थोड्या ऑफिसांनी बरें म्हाजें चिंतता बरें चिंतता हय थोड्या ऑफिसांनी ओके सो आतां तू हांगासर लोक उत्सवाक येयल्लो आसा लोक विश्वास येयल्लो आसा सारकें हांगासर तुजे कडेन ते कितें तरी जाला कितें खोपला तुजें कितें आतां लोक पब्लीक घेता तो हें न्हू पब्लीक घेता तशें पूण कितें खोपला कितें तुजें जाला कितें थोडें कितें खोपला सो आतां तू पॉपकॉर्न म्हणटाय तू हय. विकता म्हणटा आमकां दाखोवं शकता तू खंय आहा तें तुजें पॉपकॉर्न हय दाखय मरे मातशें कशें कितें विकता तू कितें कितले रुपया हे पळय हे तो आतां पॉपकॉर्न विकता सारकें हे मरे पॉपकॉर्न हय देवा म्हाज्या चुरचुऱ्या बाबड्याचे पळयात गायज हे पोतयेन दवर पोती दवर शाण्या दवर हे पोतयेन पळय शाण्या तेंच्या तुमी लोक आमचे हे व्हिडियोज पळयता जाल्यार तेजे पोतयेन बाबड्या खूब कमी आसा पळय हे पॉपकॉर्न आयच्या डेटीन न्हू आमी पयशांचो असो दिबाड करता भुरगे सुरीक उडयतात कोण आनीक सोरो पियेता सारकें मरे कितें म्हणटाले हय, गांजा आनी ओडटा, हे सारकें ओडटा. आतां तुजे असले सादे भुरगे बाबडे पळय आतां मेहनत करून 4 चौगां मदीं फुडें सरोन 2 रुपया आपणाच्या पोटा खातीर जोडटा सारकें हांव कितें म्हणूंक सोदता तुका बाबा हे आतां तुवें आयज तू आतां लायो विकता हय कितें म्हणटा ते आमचे पॉपकॉर्न विकता हेजे आयज कितें तरी जोड जाला 1-2 रुपया कितें जोड जाला जाला आतां थोडे उरला न्हू थोडे लोक घेयना न्हू नाका म्हणटा नाका म्हणटा आनी हे तुजे आतां जे पॉपकॉर्न आसा ते कशें कितें कितले रुपया तू दिता एक 20 रुपीज फीज 20 रुपया तू एक पोती दिता ती धाकटी हय सारकें हय आतां म्हाजें ओन मिशीन घालूंक सोदता पॉपकॉर्न मिशीन हा म्हणजे पॉपकॉर्न करपाचें मशीन घालूंक सोदता हय आमी आनी कितें सांगूंक सोदी तूं म्हाका कितें पॉज कर म्हणटालो आपूण कितें तरी सांगूंक सोदता म्हणटालो हय आनी लोक कितें म्हणटा तूं आतां तूं कित्याक भोंवता तोय भोंवपाचें नासता भोंवले शिवाय आमचें पोट कशें भरतलें आमी कशें जगतले ह्या संवसारान भोंवंकूच जाय भोंवन सारकें आसतना भाऊ ह्या संवसारान भोंवंकूच जाय भोंवन आसतना तुजें पोटाचें कशें जातलें सारकें भोंवन मरे आसतना पोटान जें जायना न्हू आनी खंय स्टॉल घेवन बसलो न्हू थंय गिऱ्याकूच जायना थंय लोकूच येयना खंय स्टॉल घेवन बशिल्लो आसो फाटल्या दिसांनी आमी osnoda शॉप घेतिल्लें थंय श्रेष्ठनी थंय दोगांचे सेम आहा श्रेष्ठनी हे ते आनी दोगांचे सेम आहा भाजी आनी तेजे सेम आहा तुका हांगा खंयच्या ऑथॉरिटीन तुका हांगासर म्हटलें बसनाका म्हटलें बसो नाका म्हणचे थंय न्हू हांवें हें करूंक ना न्हू रजिस्टर करूंक ना जाल्यार शाळें तुका ते कशें म्हणून मेळोंक शकता रजिस्टर करचें पडटा मागीर तुजें तें नांव घेता मागीर तो एक प्रोसिजर आसता विदाउट प्रोसिजर तुका आमी ओल्ड गोवा हें केल्लेलें तूं हें करता हय आमी ओल्ड गोवा हें केल्लेलें कितें जाणा तूं ओल्ड गोवा आमी लेटर केल्लेलें की हांकां खंय ना खंय जागो घे ते मुन्सिपाल्टीनाय आमची कांय एक्शनूच घेवंक ना तुमकां काय दिवकूच नासताला आमकां दिवंकूच ना आमचे खंय पावले लेटर आनी आमी अशें भोंवन विकल्यार ते पुलीस व्हरता मागीर आमी कशें जगपाचें हो व्हिडियो जाता तितको शेअर कर आनी सोशल मिडियाचेर चडशे करून फॉलो कर शेअर कर म्हणटाय तूं हो व्हिडिओ हय सिद्धार्थ बाब म्हाका एक सांग आतां तुजी तूं म्हणटा आई म्हणटा घरा कडेन हाऊसवायफ आसा बाबा तुजो म्हणटा तूं पॅरलायज आसा हय तेजे मॅडिकलाचें बीन कशें कितें जाता
मेडिकलाक खर्च आसता न्हू, वखदांक खर्च आसता. हय सो तो कसो कितें हँडल करता तूं? तो पप्पाक पेन्शन येता न्हू म्हाज्या. पेन्शन येता. हय पप्पा कितें काम करी पयलीं? पप्पा PWN आशिल्लो. गव्हर्मेंट सर्वंट आसलो. गव्हर्मेंट सर्व ते जॉब म्हाका जाय, म्हाका मेळोंक शकता ना जॉब ते. तुका मेळोंक ना जॉब ते? ना, म्हाजे पप्पा जे काम करी न्हू तेच जॉब म्हाका जाय. हांव गव्हर्मेंटाक हें मागता की म्हाज्या पप्पा जो PWN आशिल्लो न्हू तेच जॉब म्हाका कित्याक मेळोंक शकता ना. सो तो म्हणटा आपणाच्या पप्पाक म्हणटा एक PWDन म्हणटा एक जॉब आसले गव्हर्मेंट सर्वंटाचे. बाबा तेजो पॅरलायज जालो आनी आयज आपणाच्या आवयक आनी आपणाच्या बापायक पोसपा खातीर आपणाच्या फॅमिलीक पोसपा खातीर तो म्हणटा एटलिस्ट आपणाक गव्हर्मेंटान तो जॉब आपणाक तरी दिवचो न्हू. आपणाक कोणाचे पयशे नाका, आपूण कितें मागोन खायना, आपूण आपणाच्या पोटा खातीर फुडें सरोन कितें तरी करता. पूण गव्हर्मेंट आमचो खंय तरी आयकाना, एक्शन घेयना. कितें सांगूंक सोदता तूं ह्या गव्हर्मेंटाक? कितें सांगूंक सोदता? आमच्या CMाक कितें सांगूंक सोदता तूं? आमच्या CMाक कितें सांगूंक तेणीन सोदता? एक्शन घेवपाची न्हू, एक्शन घेवंकूच जाय न्हू. तो कामाक लायता म्हणटा आमी एप्लिकेशन सुद्दां केले तेका, तो लायच ना कामाक. एप्लिकेशनां घातल्या तुवें CMाक? हय तो कामाकूच लायना. केन्ना घातलेलें तुवें एप्लिकेशन? ते केन्ना घातिल्ले ते खबर ना म्हाका. उगडास ना. ना. पण तुवें एप्लिकेशन घातला? हय ओके. सो तुजें आतां मशीन आसा म्हणटाय तूं तें हें करपाचें, फायली करपाचें तुजे कडेन मशीन आसा. हय पूण तुका ऑर्डरी ना. ऑर्डरी ना. तुका ऑर्डरी येयल्ल्यो जाय हे तुजे कडेन तूं आतां सद्या तूं तें मागता आनी गव्हर्मेंटान तर तुका तुजी आयकली जाल्यार तूं म्हणटा आपणाक बाबाचो जो आपणाचो डॅडीचो जो पोस्ट आसलो जो काम आसलें PWDन तें आपणाक मेळचें हें तूं मागता. सारकें? आनी हांव एक फोनान पडलें इलेक्ट्रीक गाडी घेवन. इलेक्ट्रीक गाडी घेतल्या तुवें? हय तो मेकॅनीक हो पळय आजून आमच्या घरा येना. येता. कसली गाडी ती? इलेक्ट्रीक 4 टायराची. 4 टायराची हँडिकॅप गाडी. ती आतां तू घेवन येयला हांगा? ना ती घेवन येवंक ना. पणजे को घेवन येतो. गाडयो ब्लॉक जाता, हे ब्लॉक जाता न्हू. बरें. तूं आतां बशीन हांगासर येयल्लो आसा? 4 टायरांची गाडी घेता ती म्हाजी लोकी हे जाली मोडली. हय सो कृपया करून तुमी असल्यो गाडयो घेवपाचे ना इलेक्ट्रीक. आनी तुमी तर गाडयो घेता, हांव सांगता म्हण रागार घेवं नाका. तुमी तर गाडयो घेता आनी फोनान पळोवंक शकता तुमी. या हांव कितले भरलेले तुवें ते इलेक्ट्रीक गाडये? कितके बोलले ते खबर ना. मम्मीक आनी भावाक आनी मम्मीक खबर आसा. हय पण आयज भाव तुमच्या समोर ना. हय ही अशी कशें कितें जालें? एक्सपायर कसो जालो भाव तुजो? तेका ट्युमर जाल्लेलो. ब्रेन ट्युमर जालो? ब्रेन ट्युमर. शे. बाबा म्हाज्या हे घटनेक आतां कितले तेंप जालो? जाले खूब म्हयने. फातर दिवाळी ते दिसान तो हे जालो. म्हणजे 1 वर्स जाले? 1 वर्स जाले. थोड्या ऑफिसांनी ऑल आउट करता, थोडे ऑल आउट पळयना. थोड्या ऑफिसांनी मागीर काकुटू करता. थोड्या जाग्यार तुका त्रासूय करता म्हणटाले. थोड्या जाग्यार त्रासूय करता. थोड्या ऑफिसांनी काकुटू दिता. आतां क्रिस्मसाक म्हाका कोणी दिदीन एकटे म्हाका बूट दिले. पणजे ऑफिसान दिदीन म्हाका एकले बूट दिले. खंयच्या ऑफिसान जावं नको म्हणजे म्हाका दिदीन एकले बूट दिले. तुका उगडास आसा खंय तें नांव, पण तुका कोणी तरी आपणाक एक बूट दिले म्हणटाय तूं? हय क्रिस्मस. ते तूं आतां घातला सद्या? ते सद्या ते घालूंक ना. सद्या घरा कडेन आसा? फक्त ऑफिसांनीच घालप आसता. सो गायज कितें आसा जाणाय, एक गव्हर्मेंटाक एक मेसेज दिवपाक सोदता. तुमी सगळेच पळयतात आयज काल गाडयांचो सम्राट जाल्लो आसा गोंयांत. मनोज परत हांगा RG मेंबर्स आमचे सदीत बोवाळ मारतात. गाडी येवन हांगासर न्हू बिजनस करता, करोडपती जाता. आमचे गोंयकार आसा खबर, आमचो यूथ आसा, डिजेबिलिटी फॅमिलीज आसा. कोणाक दिसना, कोणाक आयकोंक येना, कोणाक चलोंक येना, कोण तकलेन मातसो अबनॉर्मल आसता, यू नो, स्पेशल पीपल आसता, स्पेशल चायल्ड आसता. हेंच्या खातीर गव्हर्मेंटान कांय कितें करूंकूच ना. तेंच्या खातीर कसले धंदोच ना, कामूच ना कसले. तांकां जॉब एप्लाय करी जाल्यार तांकां कांय मेळना. सो पळोवंक वचत जाल्यार तूं ह्या संवसारांतलो ते भुरगे बॉयकॉट
म्हणजे तांकां काय येत ना, व्हॅल्यूच ना. आयज हो भुरगो आमच्या समोर आसा सिद्धार्थ, तो म्हणटा आपणाक म्हणटा येत ना, आमकां भायर मारताय. सोर्स ऑफ इन्कमूच ना म्हणटा. तो येदी पॅकेटां केल्यान ती हेजी पॉपकॉर्नाची येदी आनी 20-20 रुपयाची विकता. अरे सो सिद्धार्थ बाब, म्हाका एक सांग, तूं एवरी डे कितले हाडटा पॉपकॉर्न? पॉपकॉर्न 20 हाडटा. 20 हाडटाय तूं? हय सारकें मरे. हय 200 रुपयाचे तूं 20 हाडटा, म्हणजे 10 रुपया तुका पडटा. हय कितले रुपया पडटा तुका एक? 10 रुपयान पडटा. 10 रुपयान तुका एक पडटा आनी 20 तूं खपयले काय तूं घरा वयता. मागीर ते पळय 20 पॉपकॉर्न म्हणटा तो. आतां सध्या थोडे आनी हे धूप स्टीक आनी हे धुपाचे हें आहा तेजे कडेन पळय बाबडे, तो विकता. सो गायज, म्हाका न्हू सिद्धार्था कडेन मेळोन न्हू खूब वायट दिसलें की अशे भुरगे आसा न्हू, तांकां देवान दिल्लेले सुपर नॅचरल्स हें आसा, यू नो, आमकां ना जितले तांकां आसा. पूण कितें आसा जाणा, हे इश्यूज बाबडो तो इतले पयसून येयला. तुमकां फोकाणां दिसता न्हू, तुमकां पळय कार्ड दाखयता, एक तुमी कार्ड पळयात. ओके, सो 50% डिजेबिलिटी आहा ताका आनी परमनंट आहा. सिद्धार्थ बाब, हांव मरे तुका म्हाजे कडल्यान एक बारीक हेल्प करता. ओके, चड ना, बारीक करता. पळयतलो हांव तूं कसो कितें प्रोग्रेस करता, कशें कितें कामान तूं फुडें सरता. आनी अकॉर्डिंग टू दॅट मरे हांव तुका इन फ्युचर परत मेळटलो. हांव तुका म्हाजे कडल्यान जाता तितली परत फायनान्शियली सपोर्टूय करतलो. सांग. फुडल्या वर्सा जर म्हाका आज खंय आना पणजी आसूं की म्हाका पयलीं कन्फर्म करपाचें. ओके, आनी व्हिडिओ जाता तितको सोशल मिडियाचेर शेअर करपाचो. शेअर करपाचो मरे. हय 100% शेअर करपाचो सगळ्यांक. आनी ग्रुपानूय ऍड करपाचो. ग्रुपान बीन ऍड करपाचो मरे सगळ्यांनी. हय सो सिद्धार्थ बाब, मेन म्हणटा पळय तें, आतां तूं सद्या पयलीं तूं आतां घरा वयता, एवरीडे तूं घरा वयता काय तूं रावता असो हांगाच खंय रावता बीन असो? ना, एवरीडे घरा वयता. बरें, सो हांव मरे तुका म्हाजे कडल्यान न्ही पळय एक मदत दिवंक सोदता. ओके, ही मदत हांव म्हाज्या हातीन आसा ती तुका आतां दिवंक सोदता मदत. ओके, सो ही मदत घे तूं. सद्या तूं घरा वच. ओके, आतां सद्या पॉपकॉर्न खपयतलो ना म्हणटा. पॉपकॉर्न आहा तुजे ते इल्ले, हांव घेता तुजे ते सगळे पॉपकॉर्न. हांवें घेतल्या म्हूण समज तुजे ते सगळे पॉपकॉर्न. तूं सद्या घरा वच आनी फाल्यां बरो स्ट्रॉंग जा आनी यो. ओके, खाल्लाय कितें पोटाक जाल्यार कितें खा. आनी म्हाका जाता तितलें हांव तुका मदत करपाक ट्राय मारता. ओके, आतां पळोवया. ओके, सो गायज, तुमी हे म्हाजे व्हिडियोज पळयता न्हू जाल्यार मॅक्झिमम प्रमाणान हे व्हिडियोक शेअर करा. बिकॉज यू नो पीपल लायक सिद्धार्थ संवसारान व्हेरी लेस आसा. आनी मेन म्हणटा पळय ते घरा कडेन पांय वयर करून बसच्या परस तो न्हू प्रिफर करता 2 मिनटाक 1 मिनट राव. सो तो प्रिफर करता काम करपाक, मेहनत करपाक. ह्या मेहनतीक आनी ह्या कामाक न्हू हांव सल्यूट करता. यू नो, गॉड ब्लेस हिम. सारकें मरे कितें म्हणटा तें? कितें म्हणूंक सोदी तूं? आनी थोडो लोक कितें मागता, भीक मागता. हय, थोडे लोक आपल्या पांयार म्हाजे सारके खुबशे भुरगे आहा. थोड्यांक आयकूंक येना, थोड्यांक दिसना, थोड्यांक हात पांय ते भीक मागतात. ते भीक मागता आनी तूं मेहनत करता. हांव मेहनत करता न्हू. हय, सो थँक्यू व्हेरी मच. गूड बाय. सो सिद्धार्थ बाब, हांव तुका ही मदत दिवंक सोदता. ओके, ही मदत तूं तुजे कडेन दवरची आनी तुजे ते सगळे हांवें घेतलेले आसा. ओके, सो बरे भशेन तूं घरा वच. म्हाका ते कांय नाका भितरले. ओके, हांव एक भितरले एक पॉपकॉर्नाची एक हें घेता. बाकीचे तूं सगळे तूं जाय जाल्यार फाल्यां नेक्स्ट टायम कोणाकूय वीक. पण म्हाजे अगरबत्ती आहा न्हू, ते मम्मी खोपोंगणे मम्मी म्हाका उलयता दी न्हू. ना, तूं हांवें घेतले न्हू, ते घेतले न्हू सगळे तुजे कडल्यान हांवें ते. कळ्ळें तुका? तुजे कडल्यान सगळे घेतले ते, पूण म्हाका ते नाका. तूं ते एक तर घरा व्हर, एक तर तूं आनीक खंय विकूं शकता फाल्यां. ओके, आतां सद्या तुजे सगळे घेतले हांवें, तूं टेन्शन कित्याक घेता? चल, बरें करून हात दी, बरें करून वच घरा कडेन. चल. सो गायज, तुमी आयज आमची व्हिडिओ पळयला आसतली न्हू. त्या भुरग्याची, तो भुरगो जावन आसा बिचोलचो. 50% डिजेबिलिटी आसा ताका आनी परमनंट आसा ती डिजेबिलिटी.
मेन म्हणटा ती तेच्या घरान मम्मी तेजी आसा हाऊसवायफ, बापूय आसा तेजो पॅरलायज न्हू गो. भाव तेजो थोडे म्हयने पयलीं म्हणजे 1 वर्स म्हणटा तो, म्हाका अशें दिसता थोडे म्हयने पयलीं दिवाळे कडेन म्हणटा तो एक्सपायर जालो. ट्रॅजीक मुमेंट तेज्या लायफाचो. ओके, म्हाकाय बरें दिसोंक ना. हांवें तेज्या वांगडा आयज 1.5 वर कितें टायम स्पेंड केला आनी खूब बरें दिसलें की तो न्हू मेहनत करता, मस्ती करिना. थोडे भुरगे आसात खबर आसा, तुमकां खबर आसा हे डिसेबिलिटीन थोडे आसता की ते मस्ती करतात. तेंचो कितें म्हणटा ते तकलेक न्हू एग्रेशन खूब आसता, तकलेर राग खूब आसता न्हू. सो त्या लेवलाचो ना तो, म्हणजे बरो भुरगो आसा. सो प्रॉब्लम इज वॉट, तो ऑल द वे फ्रॉम बिचोले तो ट्रॅव्हल करून बशीन कला कितें म्हणटा ते आमचे कला अकॅडमीन येता, म्हणजे लोक उत्सवाक 20-20 रुपयाच्यो पॉपकॉर्न शिकपाक. हार्डली तो म्हणटा आपणा कडेन 20 आसता. आतां 20 पॉपकॉर्न तर इकले जाल्यार तेजे कडेन कितें आसतलें. एक पॉपकॉर्न तेका पडटा 10 रुपया, जे तो 10 रुपयाचेर 10 रुपया जोडटा. 10 इकले जाल्यार तेका 100 रुपया मेळटले. हय गो, 200 रुपया घेवन मनीस घरा वचून कितें, आनी हार्डली तेजे कडेन ते धूप बी आहले बारीक सारीक कांय ना चड. हांवें तेका न्हू चड न्हू थोडी मदत केल्या, मदतूय म्हणिना तेका, एक टोकन ऑफ लव कसो न्हू गो. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, जे म्हाजी व्हिडियोज पळयता तांकां रिक्वेस्ट करूंक सोदता की तुमी जाता तितले लोक म्हाजे जे व्हिडियोज पळयतात, गोंयांतल्यान पळयता, कोण गोंया भायरसून पळयता, कोण UK, कोण आनीक खंय, कोण आनीक कोण कुवेट, कोण आनीक खंय, सगळ्या जाग्या वयल्यान लोक म्हाजे व्हिडियोज पळयता. हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की तुमी त्या भुरग्याक मॅक्झिमम प्रमाणांत हेल्प करचो न्हू गो. आयज तेका हांवें तेजे सगळें सामान घेतलें म्हणजे तेजे कडेन तेकाच दवरलें, तेका पयशे दिले, प्लस तेका थोडी मदत केली आनी तेका घरा बेगीन वच म्हटलें. सो तरी तेणें बाबड्यान कितें केलें सांग, ते सगळें इकलें सामान आनी मागीर तो घरा गेलो. खूब बरें दिसलें की तसले भुरगे संवसारान आसा म्हणून. तो म्हणटा कितें, आपणा कडेन म्हणटा एक मशीन आसा असो तो म्हणटा. म्हाका अशें तेजें कांय खबर ना आसा की ना बाबड्या कडेन मशीन आसा आसतलें, पूण तशी ऑर्डरूय जाय न्हू. आतां म्हाजे कडेन समज 1 लाखाचो मोबायल आसा, बट हांव इन्फ्लुएन्सर न्हू, हांव फोटो काडिना, व्हिडियो काडिना, कांय करिना, जाल्यार तो 1 लाखाचो मोबायल कित्याक कामाचो. यूट्यूब व्हिडियोज पळोवपाक कामाचो आहा तो ना. स्टुडंट्स तांकां समज मोबायल जाय पडटा स्कुलाक, तांकां पोर्शन येता, तांकां कितें म्हणटा ते कितें आमच्या स्कुलाचे स्टडीज येता, त्या भुरग्याक iPhone 16 Pro Max घेवन दी जाल्यार ताका वॅल्यू आसा ना. सो तशेंच त्या भुरग्याचें जालां, तेजे कडेन मशीन आसा पूण तेजे कडेन ऑर्डरी ना. तसो तो व्हिडियोन म्हणटा, तुमी पळयलां आसतलें. ओके, आनी म्हाका तेणी ऑफ द कॅमेरा सांगलां की घरान कितें प्रॉब्लम आसा, कितें कितें चल्लां, कशें कितें आसा, घरदार आपणाचें कशें कितें आसा, आवय बापूय हें सगळें तेणी म्हाका सांगलेलें आसा. थोडें जें हांवें आसा तें ऑफ कॅमेरा म्हणजे कॅमेराचेर घेवंक ना, सगळ्योच गजाली कॅमेराचेर घेवं शकना. हांव तुमकां न्हू सगळ्यांक परत एकदां रिक्वेस्ट करूंक सोदता, तुमी सगळे फुडें सरा, तेका हेल्प करा. बारीक सारीक कितें आसा तेका हेल्प करा न्हू. म्हाजो इंस्टाग्राम ID आसा अविनेश बिग बॉय टॉयज, हांगासर तुमकां सकयल घालता, सर्च करा, म्हाका कॉन्टॅक्ट करा मोबायलाचेर म्हाज्या. प्लस तुमकां न्हू हांव हांगासर म्हाजो वॉट्सॅपाचो नंबर घालता, चित्ता. हांगासर तर तो ना जाल्यार समजपाचें की तुमी म्हाका इंस्टाग्रामाचेर कॉन्टॅक्ट करचो. इंस्टाग्रामाचेर कॉन्टॅक्ट केलो काय हांव तुमकां पर्सनली मॅसेज करता, म्हाजो पर्सनल नंबर. सो वी कॅन हॅव अ कॉन्वर्सेशन न्हू. जे लोक म्हाजे भायरसून व्हिडियोज पळयता, गोंया भायले, इंडिये भायले,
सो तुम्ही फुडें सरा, ताका मदत करा. तेज्या घरांत परिस्थिती खरीच बिगड आसा. आनी कितें म्हूण तुमकां सांगूं हांव की म्हाका तें बरें दिसोंक ना तेजो जसो तो आसा. लोक अलग बिहेव करता म्हणटा तो आपणा वांगडा. म्हाजी तर ही व्हिडिओ न्हू लोक तुमी पळयता न्हू, तेणी एका मनशाचें नांव घेवंक ना तेणी, जाका नांव बाबड्याक खबरूच ना. आपणाक एका दिदीन म्हणटा तो मोचे दिले, शूज दिले म्हणटा. आयज काल कोण कोणाक कितें दिलें जाल्यार उडास धरिना, तो भुरगो बाबडो उडास धरता. हे कोणीय ताका ही मदत केल्या न्हू, शूज घेवन दिला. तूं तर व्हिडिओज पळयता म्हाजी न्हू, थँक्यू सो मच म्हाज्या भयणी. आयज काल संवसारान कोण कोणाचो ना न्हू. सारकें. आमी तर कोणाची हेल्प करूंक गेलो जाल्यार प्रॉब्लम, ना करूंक गेलो जाल्यार प्रॉब्लम. ओके, म्हाजो जो हो चॅनल आसा खबर आसा, आमचो हो चॅनल आसा मस्तीखोर गोवन्स. हो आमी स्टार्ट केल्लो फ्यू मंथ्स बॅक. आमी हेजेर फनी व्हिडिओज, डेली व्लॉग्स करताले. आनी अशें आमी दोगांनी डिसायड केल्लेलें की आमी मदीं मदीं न्हू कोणाक ना कोणाक हेल्प करीत रावतलीं म्हणून न्हू. मदीं मदीं हेल्प करप. ही जी तुमी आतां व्हिडिओज पळयता ह्यो सगळ्यो प्री रेकॉर्डेड व्हिडिओज. सो हे आयज काडूंक ना जावं काल काडूंक ना, ही खूब दीस पयलीं काडल्या व्हिडिओज. जाल्यार तुमी समजशी आयज काडल्या व्हिडिओ म्हणून आमी. आनी कितें म्हणून तुमकां सांगू, प्लीज परत एकदां तुमकां रिक्वेस्ट करता, जशें तुमी सगळे फुडें सरोन म्हाका हेच्या पयलीं खूब जाणांक हेल्प केल्लेली, तशी फुडें सरान ह्या भुरग्याकूय हेल्प करा. मॅक्झिमम प्रमाणान. म्हाका दिसना तो भुरगो चड शिकोंक ना, कांय शिकोंक ना तो, बट व्हेरी स्वीट, खूब बरो भुरगो सारको. ओके, ताका कोणी इलेक्ट्रीक स्कूटर घेवन दिल्ली, तो सांगी, आनी ती तेजी बाबडी मोडली. ती मॅकानीक येयना. मॅकानीक तो मागीर म्हाका ऑफ द कॅमेरा सांगतालो की सोड, खूब प्रॉब्लम आहा तेज्या लायफान, तुमी फुडें सरा आनी हेल्प करा न्हू. आनी आमचे 7,000 सबस्क्रायबर कंप्लीट जाल्लेले आसा. थँक्यू वन्स अगेन. खूब खूब मोग तुमचो, सपोर्ट तुमचो, इट मिन्स अ लॉट. आनी हे आयज तुमी जे टी शर्ट पळयता खबर आसा, हे म्हाका एलिस्टरान UKसून हाडला. थँक्यू सो मच ब्रो. म्हाका खूब लायक जाले टी शर्ट. म्हाकाच न्हू, म्हाज्या फ्रेंडांकूय खूब लायक जाले टी शर्ट. सारकी म्हाजी सायज तेणी हाडल्या म्हाका सारकी न्हू. कितें करता, हय. तोंडान आले घालून दवरला म्हणून उलयना, खोकली येता म्हणून. चला, तुमी आतां बरो म्हूर्त आसा हो. टायम पळयला नासतलो तुमी कितलो जाला तो. बरो म्हूर्त आसा. तुमी तर सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करा. व्हिडिओक जाता तितले शेअर करा. आनी हांव मेळटा तुमकां नेवी एनी इंट्रस्टींग व्हिडिओन. टील देन, बाय बाय. बाय बाय म्हणिना. बाय बाय.